दिवचलेत बांधपी नव्या प्रशासकीय इमारतीचे काम सुरू झाला। हातूंत पोरण्या दिवचल पुलीस स्थानकाची इमारत क्रेन वापरून मातये भरवण केली। फाटल्या सुमनात मुखेलमंत्री दोतोर सावंत हांच्यांनी प्रशासकीय कार्यालया खातीर जागेची पळोवणी करून बेगीनूच कामाक सुरवात जातली म्हण सांगिल्लें। त्या कामाक सोमारच्यान सुरवात जाल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। नमस्कार, आज आम्ही दिवचले जे ओल्ड पोलीस स्टेशन आसा त्या भागान आसात आणि आज तुम्ही पळयता आसतले म्हणजे फाटल्यान की ह्या पोलीस स्टेशन ओल्ड जुने पोलीस स्टेशन नवीन जागेन उरून बरेच दीस जाले आणि हो जागो आसा तो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिस करप हे जवळ जवळ 2012 सालान थंय जाल्लें। जेन्ना आमचे तेन्नाचे मुख्यमंत्री आमचे मनोहरभाई पर्रीकर आयिल्ले आणि तांच्यांनी ही जागा पळयली, जागेची पाहणी केली आणि तांच्यांनी तेन्ना ठरयल्लें की हांगासर हे पोलीस स्टेशन ओल्ड पोलीस स्टेशन थंय ह्या जाग्यार एक नवी बरी बिल्डींग एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डींग जावपाची तांणी तेन्ना ठरयल्लें। आनी तेन्ना इतलो पर्यंत प्रोसिजर जालो की हांव तेन्ना उपनगराध्यक्ष आसलो आनी जें कितें आसलें म्हणजे खंयचें जें कितें करपाचें खातीर म्हाका तेंच्यान बाईच्या ऑफिसांतल्यान हे येताल्यो ऑर्डर येताल्यो तर आमी इतलो पर्यंत पावले की ह्या जागेची सॉयल टेस्टिंग म्हणजे तेन्ना 2012 सालान इवन सॉयल टेस्टिंग सुद्दां ह्या जागेची जाल्ली आसा म्हणजे राज्या खातीर आणि मुंबयचो कन्सल्टंट आसलो। ताच्या नंतर मागीर ह्या हाका कितें जालें म्हाका खबर ना, पूण एक म्हज्या कानार एक कळ्ळें की फुडलो भाग आसा तो खूप जुनो भाग पुरातन कालीन तो असं कोणी तरी ऑब्जेक्शन हाडलें ताचेर तो हे करचो न्ही म्हणून तेन्ना मदीं ताचेर कितें जालें हें जालें की तो ताचेर विचार करप जालें। ताच्या नंतरच्या काळान सुद्दां जे हे असले म्हणजे आमदार आयिल्ले तांच्यांनी म्हाका दिसता काय तरी प्रयत्न केला खबर ना, पूण तब्बल 13 वर्सांनी आज ह्या हाका म्हणजे खरोखरच जे कार्य करपाक शकतले ताचे फल सुरू जाल्ले आनी कारवाय सुरू जाल्ली आसा। हालींच डॉक्टर प्रमोद सावंत येवन तशेंच दुसरे आमदार डॉक्टर शेट्ये आणि प्रेमीन हांच्यांनी येवन ह्या भागाची पाहणी केल्ली आसा आणि तांच्यांनी आता म्हणजे जो आता पुढाकार घेतला तो म्हाका खरोखरच आनंद जाता की आयज दिवचलेन ह्या वास्तू म्हणजे इतलो जागो खंयच म्हणजे सेंट्रल हार्ट ऑफ म्हणजे दिवचलेचे हार्ट ऑफ म्हणून हांवें खंयच इतलो जागो खंयच मेळचो ना। ह्या जागेन कला भवन आणि एडमिनिस्ट्रेटिव्ह बिल्डींग जाता हे खरोखरच दिवचलकारा खातीर एक गौरवास्पद आसा। कित्याक हालींच्या ह्या म्हाका 10 वर्सांनी हांगा दिवचले तसो पळोवंक गेल्यार व्हडलो डेव्हलपमेंट जावंक ना, हो डेव्हलपमेंट जाता खरोखरच दिवचलकाराचो अभिमान आसा।